हार्दिक स्वागत भागवत पुराण कोंकणी किमान हे भक्ती रसामृत सिंधू सिरीज लायकून अरेंज केलेली आसा. आज आयज आमगेले सेशन स्टार्ट करचे पयलीं आज आमी एक उतर सांगता की म्हळ्यार आत्माता आमी षट गोस्वामी अष्टकम आयकले कित्याक म्हळ्यार आज मस्त ऑस्पिशियस दिवस मस्त आचार्याले अपियरन्स डे आसा. माधवेंद्रपुरी आमकां चंदन यात्रा थोडे दिवस पयलीं आयकल पळय तांगेले अपियरन्स डे आसा. कडेन श्रीनिवास आचार्य तांगेले आयज अपियरन्स डे. मागीर परमेश्वरी दास ठाकूर म्हणून आसा तांगेले आयज डिसअपियरन्स डे. तांणी नित्यानंद प्रभूल एकदम सरेंडर जाल्ले भक्त आशिल्ले. तशीच हे गोपाल भट्ट गोस्वामी आनी तांगेले हे राधारमण देव म्हणून आमी वृंदावनाक गेले. आमी नॉर्मली 7 टेम्पल्स आहात ते एक मुख्य टेम्पल कन्सिडर करता. आज ताजे 480 अपियरन्स डे म्हणून म्हणटाची. सो आयज इतले लायक ऑस्पिशियस डे आमी हे कशी श्रवण केल्यार आमगेले तातूंत हे प्युअर डिवोशनल तांणी पुरा शुद्ध भक्त आशिल्ले आनी तांगेले भट आमी आज हे शुद्ध भक्त लक्षण आयकले. आमगेले थोडेसे प्युरिफिकेशन जावचे आडना आमी भक्तींत मुखार वचचे आडना म्हणून आमी लेखून घेवया. आज ही वापस आमी कंटिन्यू करता आसाची चॅप्टर 1 भक्ती रसामृत सिंधूचे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्युअर डिवोशनल सर्विस. आमी पयली फ्रायडे आयकल्ले हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभू तांणी आज कंटिन्यू करता आसाची. उत्तम नरसिंह प्रभू बद्दल सगळो गुत्तू आसा तांकां हांव आनी स्पेशली सांगपा म्हणना हिज डिसायपल ऑफ जयपताका स्वामी महाराज आनी तांणी प्रिचिंग हातू अगदीची मस्त वर्स दोन घेवन करता आसाची. नॉट जस्ट इन कसं म्हणटा ऑनलायन ने ऑफलायन बी तांणी तितलेच प्रिचिंग करता आसाची. ही इज अ फार्मासिस्ट आनी ओवर 30 years तांणी तांगेले मटेरियल एज्युकेशन हे फिल्डांत आसाची. सो आज आमी आयकून घेवया. तांणी लास्ट तांणी चॅप्टर 1 कॅरेक्टरिस्टिक्स हातूंत 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन केल्ले क्लेशाग्नी आनी शुभदा म्हणून. आज तांणी कंटिन्यू करची आसाची रेस्ट ऑफ द चॅप्टर. सगळो पार्टिसिपेट करून आयकुया. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. ऐकत आसवा? यस प्रभुजी. क्लियर आसना ऑडियो? होय प्रभुजी. थँक्यू थँक्यू. अवज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. सर्वांक स्वागत. सर्वप्रथम उपस्थित सर्व भक्ताले चरणाकमेला सादर प्रणाम करता. मी गेले दीक्षा गुरी सोलने जयपताका स्वामी महाराजाला उठेची करत पावचे तांगेल चरणावर सादर प्रणाम करता. कसं म्हळ्यार नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हळ्यार तितले डीप आशिल्ले नॉलेज हे मगत ना म्हाका कितले अर्थ कोण कशे साध्य जाले ते अर्थ कोण कितले तुमगेल मुखार हाडचे म्हाका कितले एक प्युरिटी ने क्वालिफिकेशन ना जाल्यार तुमगेले आशिर्वादान हांव प्रयत्न करता कितले जाता तितले म्हाका जाल्ले अर्थ जाल्लेले तुमगेले मुखार हाडचे. सो ऑलरेडी आमी लास्ट क्लासा दुखून रिकॅप कोण आयिल्ले प्रकार आता ऑलरेडी षट गोस्वामीले तुमी आयकले श्लोक परत निमित्त बारी खुशी जाल्या. आता आमी मुखार सुनोवचा. लास्ट क्लासाचे जस्ट स्वल्प रिकॅप करूया. त्या रिकॅपांत आमी पळोवन आयला फर्स्ट कशी म्हळ्यार शुद्ध भक्त प्युअर डिवोशनल सर्वीस आमी पुरा भक्ती करता आसा ती. बट तलेरी बरकेची आमगेले भक्ती म्हणचे खंयचे स्टेजार आसा म्हूण कळचेक आमी हे नॉलेज श्रवण करता. ताजे घोस्कर आमगेले षट गोस्वामी तांतूची श्रील रूप गोस्वामी आनी श्रील प्रभुपादाले कृपे तांगेले परंपरा दुखून आमकां हें ज्ञान मेळटा. आमी कितल्या सिरियस जावन श्रवण करून आमगे जिवनांत इम्प्लिमेंट केले म्हळ्यार हे एक अनलिमिटेड म्हळ्यार मॅचलेस गिफ्ट म्हणत तुमी म्हळ्यार
इतले नॉलेज म्हळ्यार आयकता गेल्यार भारी संतोष जाता आनी आमकां दिसता की आमी कसनी न्ही आमी आनी भक्ती सुरू करली म्हणून म्हाका तो तशें दिसता असो माताजी इंट्रोडक्शनां सांगता 20 वर्स 30 वर्स म्हणून बट हे कसनीची आयकता गेल्यार असं पळयलें 20 दिवस वरके मुगेल भक्ती जाल्ले की ना की सुरू जायनी म्हणून आनी कशें म्हणची भावना येता म्हळ्यार तितलें वंडरफुल एक्सप्लेनेशन सो नेक्टर ऑफ डिवोशन सो तांतू वर्गेची आमी शुद्ध भक्ती कशी करता म्हणून आयकून येता आशिल्लें सो फर्स्ट चॅप्टरांत आमी आयकल्ले 5 नमुने मुक्ती कोण शुद्ध भक्ती करता तांकां हें मुक्ती वर्गे एक आश म्हणजे आसना 5 नमुने मुक्ती खंयचे म्हळ्यार केन्नाच आमी आलोचना करूंक गेल्यार एक विसरून वतात वयकी न्ही म्हळ्यार आमी कलियुगाचे जन मनशाक हें प्रूफ हांव म्हणटा केन्ना 5 उडगास जावन घेवपा म्हळ्यार फर्स्टाक विसरता आनी लास्टाक विचारता मध्य दत्ता आसता ताजे गोश्ट स्वल्प रिकॅप करुया सायुज्य मुक्ती सालोक्य मुक्ती सारुप्य मुक्ती शाष्टी आणि सामिप्य मुक्ती म्हणून ताजे ಬಗ್ಗೆ आयकून आयल्या तदनंतर स कॅरेक्टरिस्टिक ಬಗ್ಗೆ आयकून आयल्या त्या स कॅरेक्टरिस्टिक तांतू फर्स्टाचे क्लेशाग्नी म्हळ्यार आमगेले मटेरियल एंग्जायटी दुःख पुरा कशी दूर जाता म्हणून दोन्हीचे सुबदा म्हणून सुबदा म्हळ्यार ऑल ऑस्पिशियसनेस सो एक्सप्लेनेशन आसा कशी म्हळ्यार फर्स्ट दोन कॅरेक्टरिस्टिक अशें साधना भक्ती लेवलान म्हळ्यार गेला मुगेल भक्तीन तूं प्यूर डिवोशनल सर्विसाचे स कॅरेक्टरिस्टिकान तूं फर्स्ट दोन अशें साधना भक्तीन म्हळ्यार आमगेलें साधन कितले एक टॉप लेवलार आसता ताजे प्रकार आमगेली शुद्ध भक्ती म्हळ्यार तें एक बेस ताजे घोस्कर आमकां सांगता ती आमगेले परंपरा देखून आमी आयकून आयल्या तांचो श्रील प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें आमगेले डिवोशनल सर्वीस प्यूर आसता जाल्यार आमगेलें चांटिंग भारी चांद आसता 90% 99 वरके म्हणटा ती आमगेले डिवोशनल सर्वीस डिपेंडिंग ऑन चांटिंग ओनली म्हळ्यार कशें लेका म्हणून आमी आयकुचें गेल्यार पळय प्रती एक सर्वीस करतना आमगेले एक प्लस मायनस आसता आनी आमकां एक्सपेक्टेशन आसता खंयचेय सर्वीस घेयात तुमी डायटी वर्शीप आसूं प्रिचींग आसूं सिंगींग आसूं मृदंग मार्च आसूं करताळ आसूं न्ही क्लिनींग आसूं न्ही कुकींग आसूं खंयचेय सर्वीस केल्या वरके थंय स्वल्प आमकां एक ग्लोरिफिकेशन येवनूय येता क्रिटिसिजम वरके आसता आसून आसता तें बट हें चांटिंग पळय हांगा खाली आमकां गोतस गुरू कृष्ण गोतस आमगेले खंयचे लेवलार आसता हें आमी कोणाक सांगचें जायना आयचे मुगेल चांटिंग कशें जालें बसलो म्हणून ताकाच आमकां नाम प्रभू सांगता कसं ना म्हळ्यार आमी केन्नाच डिस्कस करता जाल्यार आमगेले जपा ಬಗ್ಗೆ उलोवन घेवपाक आमगेली भक्ती वाडका जाल्यार आमी कोणाले एकल्याल्या पुणी आमगेले जप कशी जाता म्हळ्यार एकल्यान आनी एकल्या इन्स्पायर करता तशें आमी जपा ಬಗ್ಗೆ डिस्कस करता जप इम्प्रूव करून घेवचें पळोवन घेवपाक म्हळ्यार आमी केलेले जप आमी कोणाक दाखोवचें जायना पळय की न्ही आतां एक सान आमी सर्वीस केल्या एक 15 की 20 की फोटो घालतात हांव केलें अशें जालें तशें म्हणून बट हांगा जप करचें आमी कोणाकची दाखोवचें जायना न कोणाक ग्लोरिफिकेशन करूं जायना ताजे घोस्कर सांगलां की आमगेले जप म्हणजे तितले टॉप मोस्ट 90% आमगेले डिवोशनल सर्वीस डिपेंडिंग ऑन दॅट सो साधना भक्ती आमगेले तितले स्ट्रॉंग आसल्यार मात्र आमी आतां तिन्नीचे डिवोशनल सर्विसाचे स कॅरेक्टरिस्टिक तांतू तिन्नीशांत येता आसात आमी पावता आसात ताजे घोस्कर क्लेशाग्नी तदनंतर आमी क्लेशाग्नींतू आयकून येता आसता ती पापम बीजम कूटम त्या प्रकार नंतर सुबदा अंत वता ती थंय वर्गेची आमी पळोवन येता ती कशी ऑस्पिशियसनेस सूर जाता म्हणून ऑस्पिशियसनेस येवका जाल्यार आमगेले सफरींग उणी जाता आनी ऑटोमॅटीक जावन आमी ऑस्पिशियसनेसांतू एडवान्स जाता वता आसता हें एक कॅरेक्टरिस्टिक्स
म्हळ्यार भक्त जाल्यार कश्ट येना म्हण अर्थ न्ही. आमी सिलेक्शनच आमी आतां भक्त जाल्यार आमकां आनी कश्ट येना म्हळ्यार सफरींग ना म्हळ्यार ऑस्पिशियस ना व्हडता असो म्हण न्ही. भक्त जाल्यार तें मॅटेरियल सुख दुःख दोन्ही एकच. भायतुले पळयल्याक तांकां आमी कन्विन्स करूं जायना. आतां कितले जाणांक प्रश्न येता सुदामाक तितलें कश्ट आयलें इतलें चांग डिवोटी आशिल्लो तो. सुदामाक कश्ट आयला म्हण कोण सांगलां? कृष्णान सांगलां की सुदामान सांगलां? तांणी दोग जाणांनी सांगिल्लें ना. बट आमी आमगेले मॅटेरियल कॉन्शियसनेसान आमी थिंक करचें ह्यो सुदामाक कश्ट आयले म्हणून. सुदामाक खंयचेय कश्ट ना. ताका आयला आनंद आमकां कोणाक ना. आमगेले मॅटेरियल पुरा ऑप्युलन्स आसूनच इवन स्पिरिच्युअल एक्टिविटी करतना पुरा आमगेले ऑप्युलन्स आसा पुरा आमगेले की पॅराफॅर्नेलिया आसा हाई लेवलार आसा ती. बट तलेरी वरकेची सुदामाक कसं एक डेसिग्नेशन ना कसं ना अशी ताका आयले आनंद. आतां कुलवेच्या श्रीधरा ಬಗ್ಗೆ ऐकले कोणे पुणी आमगेले की येवन व्यार करता शिपार घेवन केले फस्ट दिवस म्हाका दिसता हांव तो दोन सोडता ताका फस्ट हय की न्ही. मेळचे आण एक आणके दोन आणके तातूंत तो 50% देवाल सेवे करतले. तांती येवन चैतन्य महाप्रभू आनी बार्गेन करतले. बट तें बार्गेन ह्यो आनंद व्यक्त आसता म्हळ्यार तांगे लेवल आमी अर्थ करून घेवचें साध्य ना. बट ह्या परस कसं आयकूंक म्हळ्यार आमी हे माया मोहा देखून भायर येवका निजदानो एक ऑस्पिशियसनेस एक हॅपीनेस आत्मकाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आमकां मेळटा. अनलिमिटेड ते अनलिमिटेड. सो ताचे घोस्कर त्या पुरो आमी आयकून येता ती सेंटली क्वॉलिटी येता आमकां केन्ना आमी सुबदांत आसता ती हे साधना भक्ती करता आसता ती कडेरी साधना भक्ती करतना आमकां गोश्ट कशी आसल्यार रोखेची 4 नमुने हाजे बेनिफिट आसून आसका प्रत्येकाक हाजे लाभ जावका एट्रॅक्टिव्ह जावन आसका हे पुरो आमी आयकून आयला आसा ती. तदनंतर आमी आमगेले सेंटली कॅरेक्टर म्हणजे डेव्हलप जाता आनी आमकां हाजी पुराकीन चड सुपिरियर हॅपीनेस हॅपीनेस तेंची हाजे फुडें लास्ट स्लायड आशिल्ली ते कुलवेचे आशिल्ले तर सो त्या हॅपीनेसांनी आमगेल्या हॅपीनेसाक आकाश आनी पाताळ तितली व्यत्यास. सो ताचे घोस्कर आमी आतां आयकून आयले आतां तिन्नी हाक वता आसा ती मोक्ष लघुता कृत्म derives the happiness of liberation. म्हळ्यार हे तिन्नीच्यानी चारीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कसं ना म्हळ्यार भाव स्टेजांतले म्हळ्यार हेगला भावा जाल्को नेक्स्ट प्रेम मात्र. बट हांगा एक्सप्लेन कोण सांगितलं कशी म्हळ्यार इवन भावा स्टेजार आयल्या वरकेची म्हळ्यार हे प्रेमा स्टेजाकिंत जस्ट फुडें प्रेमा इज टॉप मोस्ट. भाव स्टेज आयल्या वरकेची आमी पडचें साध्यता असं म्हणतात. भक्ती दुखून तो पडचें साध्यता असं म्हणतात. हाका उदाहरण दितात कशी म्हळ्यार जड भरत म्हळ्यार कितले आमी प्युअर डिवोशनल सर्विसांत आसकाल्याक जाला. भाव स्टेज म्हणजे खंयचे पुरा स्टेज जाल्ली नंतर भाव स्टेज येवचें जस्ट प्रेमा स्टेजाकिंत फुडें. ताचे घोस्कर कितले इम्पॉर्टंट आसा म्हळ्यार आमकां प्युअर डिवोशनल सर्वीस करपाक म्हळ्यार आमी एक सिंपल भक्त जावन खाली गुरु कृष्णाक सॅटिस्फाय करता तशी त्या कॉन्शियसारी आमी सेव करता वचका. आतां आमी पळोवचें गेल्यार 99% जनां कशी म्हळ्यार लास्ट क्लासार सांगिलां कसन जावका म्हळ्यार जिवनाचे लास्टाक पुरा पाप करता ती जाल्यार मुक्ती जावका मोक्ष जावका आमकां. मोक्ष म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार आनी कसं न्हय मोक्ष म्हळ्यार आमी हे भौतीक प्रपंचाचे माया मोहा देखून डिटॅच जावचें तेच मोक्ष. आमी मोरची बेड्डार आसल्या वरकेची आमकां आनीकच आमगेले संबंध आमगेले प्रॉपर्टी आमगेले इन्शुरन्स खंय आसा आमगेले त्या दुडू ताजेंतू आमी इतले अटॅच जावन आसता ती मोक्ष खंय देखून येता.
ताकाच आमी श्रवण करता. श्रवण केल्या त्या वेळार कशें जाता म्हळ्यार आमकां ताजें ज्ञान मेळटा. मोक्ष म्हळ्यार आमी कंप्लीट डिटॅच जावचे. भौतीक प्रपंचाचे प्रत्येक माया मोहा दुखून डिटॅच जावचे मोक्ष म्हणटात. बट हांगा सांगिल्लें कशें आसा म्हळ्यार कोण शुद्ध भक्ती करता ती इवन लिबरेशन वरके सीम्स इनसिग्निफिकेंट है, लघुता कसा नाही म्हणून. एक सुंदर उदाहरण कशें दिलां म्हळ्यार आतां व्हडले एक क्वीन वता आसलेली तिगेले म्हाका कितले जण वतात पळय की न्ही. क्वीन कोण म्हळ्यार भक्ती देवी आनी वरले कोण म्हळ्यार तांची एकली मोक्ष दिताली म्हळ्यार मोक्ष. एक उदाहरण दिवचें गेलें तुमकां भक्ती देवी क्वीन मेळटा ना हें सांगसान पुरो कोणा जावपाक जाता. कोणापणी बॉदर करता आमगेलो फोकस खंय आसता म्हळ्यार क्वीना वयरी. ताजे प्रकार कोण शुद्ध भक्त करता आसता ती तांकां हें मोक्ष वर्गाची इनसिग्निफिकेंट म्हणून दिसता. मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ती राहेतु की तोयी. आमी प्रत्येक कಡೆ चैतन्य महाप्रभुले शिक्षाष्टकम उदाहरण जावन घेवेत. आमी पुरा शिक्षाष्टकमा ಬಗ್ಗೆ कितले चंद कोण पुरा भक्तान एक्सप्लेन कोण सांगला 2-2 लाईन प्रत्येक कಡೆ आमी अप्लाय करेत. ताकाची आमकां गोत्त आसता कसं नाही म्हळ्यार आमी डिवोटी म्हळ्यार आमी भगवद्गीतेच्या 8 अध्यायाच्या 28 श्लोकान सांगतात वेदेषु यज्ञेषु तपस्सैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्व इदं विदित्वा योगिं परम स्थानम उपेति चाद्यम. म्हळ्यार एक योगी म्हळ्यार भक्ती योगी. योगी म्हळ्यार आनी खंयचे योगी न्ही, भक्तू. कोण तो कोण शुद्ध भक्त आसा तो ताका ताणें कसले करना जालें वेद वाचन जालें अडना यज्ञ करून जालें अडना. म्हळ्यार हाजे अर्थ कशें म्हळ्यार श्लोकाचें कितले जाणांनी वेद वाचून वाचून कितले नॉलेज संग्रह करून तांकां ते कितले लाभ आसा. कितले जाणांनी यज्ञ करून 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 ताजे कितले लाभ जावन घेतला. कितले जाणांनी तपस कितले जाणांनी ध्यान पुरा एकल्यान करूंक जायना. बट ಕೆಲವು ಜನ ಖಾಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾತ್ರ करतात, ಕೆಲವು ಜನ ಖಾಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾತ್ರ करतात, ಕೆಲವು ಜನ ಖಾಲಿ कसाने हे करतात कसाने यज्ञेषु तपस्सु चैव वेद मात्र वाचितात ज्ञान संपादन करतात. बट लास्ट कसं सांगला म्हळ्यार योगीं परम स्थानम कोण भक्ती योग जावन आसा ताका हे अंक एके कडेक मेळ्ळ्यार कसं टॉप मोस्ट रिजल्ट आसा पळया तें पुरा मेळ्ळें वरीत ताका. तो टॉप मोस्ट स्टेज अंत असतो. हेच उदाहरण हांगा भक्ती देवीन वताना फॉलोवर्स असतात हे पुरा तांगेले फॉलोवर बाय प्रोडक्ट म्हणटा पळय तशी. कोण शुद्ध भक्त करतात म्हळ्यार भक्तींत आसता तांकां हे इवन मोक्ष वर्गाची लघुता कसले न्हय इनसिग्निफिकेंट म्हणून दिसता. म्हळ्यार आमी आयले आतां खंयचे भाव भक्तींत आयला आसात ताजे घोस्कर हे स्टेजार येवका जाल्यार आमी माया मोहा दुखून भायर येवका. लिबरेशन म्हळ्यार एक तुच्छ आमी इवन ताका हँकर करचे न्हय जे म्हणटात म्हळ्यार एक घाला आमगेली भक्ती खंयच्या लेवलार आसा म्हणून आमगेले प्रकार आमी भक्ती करचेच आमगे लाभाक. हांव हे उपास करता म्हाका तें मेळटा, हें करता म्हाका तें मेळटा होय की न्ही. अनकंडिशनल अव्यभिचार भक्ती आमी करता. ताकाच हांवें सांगिल्लें आसा तिनीच कशी म्हळ्यार मोक्ष लघुता करत. हें हॅपीनेस म्हणजे कशें आसा म्हळ्यार ते हॅपीनेसाक आनी मुखार वचून वता कळटा पळयात हॅपीनेसाक आमी एक हें करचें कशें साध्य जायना आमगेलें ताका एक डिस्क्रायब करचें वरकें साध्य ना. तें आमी एक आमगेले
मेटेरियल्स तू अंदाज कर साथ दिन तितले टॉप मोस्ट थोडे कसं सांगता ती चाररीचे एवरके भाव भक्ती देता सुदुर्लभ इतलं चंद असं पळय प्युअर डिवोशनल सर्विस म्हळ्यार तितलं चीप नाही तितलं इजी जावन मेळना कसं लायक राजनाक मेळना सांगिलास कसं लायक म्हळ्यार इवन भगवद्गीतेन तोरगेची कृष्णानं 7 अध्याय 3 श्लोकान सांगला मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः म्हळ्यार हजार हजार जणांतूं कोणे एकले तत्वतः अशील प्रकार अर्थ कोरगेचे प्रयत्न करतात तसल हजार जणांतूं एकल्याक अर्थ जाता म्हळ्यार इजी नाही डिवोशन सर्विस इजी नाही कसं लायक म्हळ्यार सांगता आसा ती सुदुर्लभ बट अनफॉर्च्युनेटली आमच्या कलियुगांतूं जनाक मनुष्य देह मेळ्ळेले दुर्लभ दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे हाजे अर्थ वरके गोतना कलियुगांत आमी लागता ते मनुष्य जन्म आमकां मेळ्ळा एन्जॉय करचे वचकर मॅक्झिमम आमी एन्जॉय करे ह्याच लायफांत म्हणल्यार बट गोविंदराज कविदास गोस्वामी कसं म्हणता ती दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे मनुष्य जन्म म्हणजे दुर्लभ तांतू सत्संग मेळचे आनी दुर्लभ सांगता ती प्युअर डिवोशनल सर्विस म्हणजे कसं नसं दुर्लभ व्हेरी डिफिकल्ट टू एन्जॉय कसं लायक म्हळ्यार 2 कारण एक कसं नाही म्हळ्यार इट इज अनअटेनेबल बाय वन्स ओन एफर्ट आम्ही आमगेले शक्तीनं आमगेल युक्तीनं आमगेल बुद्धीनं आम्ही करता म्हणले क्लॅरी मेळना दोन्हीचे कृष्णा इज रिलक्टंट टू गिव इट कसं लायक म्हणून मुखार आम्ही ऐकूया हे दोन्ही आम्ही ऐकले दामोदर लिहिला दोन्ही बॉट होय की नाही एक बांधूची दायनी प्रतिपटी 2 बॉट म्हणून दत्ता आसले राज्यामध्ये हेच 2 बॉट कसं नाही म्हळ्यार आमगेले श्रम म्हळ्यार आमगेले श्रम घालून बांदिता म्हूण न्ही आमी आमगेले श्रम करता आमगेले तपस करता आमगेले प्रयत्न सदो जारी दवरून घेता केन्ना साध्य जाता म्हळ्यार विश्वासांतल्यान विश्वास वट्ट आमी आमगेले प्रयत्न दवरता त्या वेळार दोन्ही बॉट man proposes God disposes देव कृष्णाला mercy and only depend on Krishna's mercy that's it आणि कसं नाही आमगेले ओन एफर्ट साथ दिना होई बट मेळत कशी म्हळ्यार खाली देवाला कृष्णाला मर्सी आता आम्ही वैदी भक्ती करून गेलो आम्ही हे मेळता म्हणून सांगचे जायना बट आम्ही वैदी भक्ती कसं नसत आमगेले साधना भक्ती त्या पूर्ण कर्तव्य तोच काम आमगेला म्हळ्यार आणि ते एक्सप्लेन करून सांगला मर्सी म्हळ्यार इट डिसेंट्स म्हळ्यार आमगेले एफर्टान नाही ते देवाल कृपेन तो घेवचे आमगेली शक्ती कसं नाही करू जायना उदाहरण कशी म्हळ्यार सूर्य समय समयाक होय की नाही सकाळ उठता संजे आमगेले दृष्टी तुकून दूर वता आमगेले कितले एक शक्ती आसले आमी कसं नाही करू जाता कसं लायक म्हळ्यार हे पुरा देवाल खेळू देवान करूं अशी आमगेल्या जिवनांत वर्गेची कशी म्हळ्यार आमी आमगेले प्रयत्न म्हणचे खाली गुरु कृष्णा संतुष्टी गोस्कर मात्र कर्तव्य वचता त्या वेळाक तांगेल मुखांतर ते डिसेंड जाता विना आमगेल प्रयत्न जायना म्हणून सांगता
अनेक उदाहरण कसं नाही म्हळ्यार हांगा दाखयता कृष्णा इज रिलक्टंट टू गिव कसले कृष्ण दिवचे आसक्ती दाखयना कृष्ण आसक्ती कसले दाखयना म्हळ्यार कृष्ण दिता केदना म्हळ्यार आमी देवाला मागले देवा कसले नाका म्हाका तूंची जावका ह्या भावनेर आमी मागता ताका अनेक उदाहरण क्रिश्चन दिला म्हळ्यार एक चेडूं रडता आसलें त्या वेळार हांव घरा कडेन भितर काम करता आसता हें एकदम रडता हांव यो पटाबो केला की म्हूण काण दुधा बाटली लकेत आनी वत्ती म्हळ्यार काम कोरका दनपारा चेडूं येता ती बामण येता जेवणा रेडी कोरका हें आनी रडता ती आनी कसलेपणी खावचें दिता आनी वता हें रडची बंद करना एक खेळ सामान दिता तिका कोप येता तूं कसं समजावका कसले तूं रडता असं म्हूण काण तुगे पांयार घेतलें पडलें चड रडचें आपयता म्हळ्यार चडाक हांव सुद्दां हें पुरो नाका तशींच आमगे जिवनांत केन्ना आमी भक्ती करता ती हें खूब बाय प्रोडक्ट पुरो येता आसता आमी ताची मागशी गेल्ली म्हळ्यार आमकां हांव आसना तशींच देव आमकां मेळना देव दिना इज व्हेरी रिलक्टंट टू गिव बट तशी म्हणू ताणें दिलेलें आसा कोणाक पंचपांडवाक उदाहरण हांगा पंचपांडवाक ताणें ताका दिलेलें आसा कितले छंद एक्सप्लेनेशन आसा म्हळ्यार हांगा तूं पळया आमगे कलियुगांत आमी पळोवचें गेल्यार कोणें रिक्षा ड्रायव्हर की कारा ड्रायव्हर की नाही खंयच्या टांगा ड्रायव्हर म्हळ्यार तांकां एक ट्रक्का ड्रायव्हर म्हळ्यार तांकां कितलेक लो लेवलार आमी पळयतात पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण 16,000 16,108 पॅलेस पुराकडे एक समय आसतालो सोणू तो चारियट ड्रायव्हर जावन आयला आनी ताका कशें नांव कृष्ण म्हूण न्हय अच्युत म्हूण न्हय गोविंद म्हूण न्हय पार्थ सारथी म्हूण तूं पार्थाल ड्रायव्हर म्हूण म्हळ्यार कितें जालें वर्ग तो आनंद जावन आसता म्हळ्यार आनी पुरा कंप्लीट सरेंडर सोल कसल्या कृष्णान ताका दिवन गेवन बसला ताचे बसकर शुद्ध भक्त पुरा जनाक मेळना बट आमी कंप्लीट सरेंडर जावन आसलेली ह्या वेळाक मात्र कृष्ण दिसता म्हळ्यार आमगेले भक्ती खंयचे लेवलार आसता घाला म्हळ्यार भाव भक्ती म्हणचे हे लेवलार येवन आसता हांगा नारदवर्केची ताचे बद्दल सांगता आसता युधिष्ठीर महाराज एक्सप्लेन करून सांगता आसलो तेंच्यात हांव सांगलें पळयात भाव भक्ती म्हळ्यार आमी आमगेले सेल्फ रियलायज घेवचें न्ही भाव म्हळ्यार आमकां तें प्युरिटी कंप्लीट सरेंडरनेस आमगे भितर आसता भक्ती करतना आमकां दुसरो खंयचेय मोटो आसना ते हें हांव करचें भक्ती सम जाता की ना की तशी जाता की अशी जाता की ना आमगेल्या मनांत तें कसलें आलोचन ना आमी कशें न्ही म्हळ्यार आमगेले प्रयत्न घेवन करता वचचें आमी करचें गुरू आनी कृष्णाक संतुश्टी बसकर मात्र ताजे मदें कितलेय अप्स डावन येवो कितलें ग्लोरिफिकेशन येवो कितलें जन क्रिटिसिजम येवो स्विकार करून घेवका एका लेवलार आनी तेंची भावनेर आमी कंटिन्यू करता ताकाच आमी सांगता ती शुद्ध भक्ती म्हळ्यार डिफिकल्ट टू अचीव आनी मुखार कळटा तशी म्हूण आमी भक्ती करची सोडका म्हूण न्हय इतली इजी म्हूण चलता मुखार आमकां कळटा म्हळ्यार नॅक्टर ऑफ डिवोशन आमकां सीदा खंयची प्लॅटफॉर्म देखून टॉप मोस्ट प्लॅटफॉर्माक आपोवन व्हरता आमी रेडी आसता आमी आमगेले प्रयत्न सदां जारी दवरता ताका आमी सांगता ती सुदुर्लभ कश्ट इट इज नॉट सो इजी म्हणून थंय एक्सप्लेन करून सांगला पयलें म्हळ्यार मर्सी म्हणचें डिसेंड जावन येवचें नवे इवन पार्थ सारथी कृष्ण परमात्मा पार्थाले
ड्रायव्हर जावन सारथी जावन आसले त्या वेळाक भारत सांगितलं तशें तो करता आशिल्लो. अर्जुन सांगता आशिल्लो न्हय, रथ मध्ये स्थापित दोगा जणां मध्ये घेवन तूं हाड सांगचें हाड करचें म्हळ्यार एक गेला पूर्ण पुरुषोत्तम म्हळ्यार म्हळ्यार शुद्ध भक्ती दिली म्हळ्यार अहम भक्त पराधीन कृष्णांकडे भक्तां सांगितलं तशें आयकतलो. भक्ताल कंट्रोल हवं तो टॉप मोस्ट भावभक्तीला आम्ही आयली. त्या भावभक्तीतून आता आमी मुखार येवची कशी म्हळ्यार प्रेम भक्ती. आता 5 आणि 6 कसं आसा कॅरेक्टरिस्टिक ते at the stage of prema pure devotional service manifests. Sandra Ananda Visheshatma incalculably condensed this. But again कशी म्हळ्यार एक्सप्लेन करचे भारी कष्ट. कंडेन्स फॉर्म हाका आम्ही कंपेअर करू गेला उपास शिक्षाष्टमातून आनंदांबुदी वर्धनम प्रतिपदम. आनंद म्हळ्यार ते अनकंडिशनल अनलिमिटेड हॅपीनेस. कशी आमकां कृष्ण भक्ती केल्यार अनलिमिटेड हॅपीनेस येता म्हण आमगेल्या मनात संशय येवचे पुरो. असलें काय म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार अनलिमिटेड, तागे लीला आसा अनलिमिटेड, तागे नाव अनलिमिटेड, तागे शक्ती अनलिमिटेड, हॅपीनेस अनलिमिटेड. विश्वास आम्ही दवरले. आम्ही आज कसं हॅपीनेस घेता आसा भौतिक प्रपंचाचे पुरो कसं हे न्हय. शुद्ध भक्ती स्टेजार गेल्यार तितून आमकां खंयचेय आसक्ती म्हणचे आसना. म्हळ्यार हे कंडेन्स फॉर्मांत आसता. ताका पळोवचो गेल्यार उदक कितले लिक्विड फॉर्मांत आसता. आमी ताका तुमी मीठ घालत गोळ साखर घालत दोन्ही स्टेजार गेले ते एक कितले की 1% एक्सेप्ट करू जाता. ताजे तीन चड जायना कडेन तो तशी आसता. तिन्ही स्टेज कशी म्हळ्यार तुमी ताका फ्रिजा भितर दवरले ते घट्ट जावन वता न्हय. ताजे नंतर आनी कसं घालूं जायना ताका. भायर काडल्या नंतर उद्दा जाता ते दुसरें कलेरी स्ट्रॉंग सॉलिड फॉर्मा गेल्या नंतर ताजी भितर आनी कसं घालूं जायना. तशीच कशी म्हळ्यार प्रेम भक्ती ताजे नंतर आनी कसं आसना. कसं म्हळ्यार परफेक्शन. ताजे घोस्कर अनलिमिटेड म्हणचे म्हळ्यार आमी अनएलॉयड डिवोशनल सर्वीस केल्या मात म्हळ्यार ब्लिस म्हणचे आमी एक्सप्लेन करचे साध्य जायना. ताका उदाहरण आमकां सुमार कडेन देखून मेळटा. कशी आमी कंडेन्स फॉर्मांत आसात हांगा सांगता आसता पळय नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हळ्यार द हॅपीनेस बिकमिंग वन विथ द सुप्रीम. Nothing can penetrate metal because its molecular density is so concentrated. Rasamalayam. कशी म्हळ्यार आमगेल्या रेफरन्स श्री रूप गोस्वामी सांगतात ब्रह्मा आनंद म्हळ्यार हे भौतिक प्रपंचात देखून बेटर हें आसता आमकां. बट आमकां मेळचें कशी म्हळ्यार हॅपीनेस म्हळ्यार फ्रॉम द ओशन ऑफ डिवोशनल सर्वीस. पण हांगा एक कंपॅरिजन दिल्लें आसा पळया. संस्कृतांत 1 ट्रिलियन फोल्ड म्हळ्यार परार्थ. ताचे म्हळ्यार 1/8 कन्सिवेबल नंबर, हायेस्ट कन्सिवेबल नंबर. This reference shows that the bliss of devotional service is incalculable. म्हळ्यार आमी कंपेअर करचे साध्य जायना. प्रेम भक्ती म्हणजे खंयचे लेवलार आसात म्हणजे तितले कंडेन्स फॉर्मांत आसता. त्या कंडेन्स फॉर्माक ताका एक उदाहरण कशें दितात म्हळ्यार आमगेल्या हातूंत आमी दूध पळयतात. दूध कशें आसा. दुधाक कलर धवे आसता. बट दूध म्हणजे एक दिवसांत वायट जाता. त्या दुधाक आमी स्वल्प एक लिंबी की ताक घाल्यार जाता तें
ताक जाता ते ताक 2-3 दिवस दवर येत ते ताक काण आम्ही लोणी काढले त्या लोणीवरतीच वाईटाची ते सुमार दिवस दवर येत त्या लोणी काण समोहून केले तूप जाता तूप केदना वाईट जायना म्हणतात तूप आणि आमगेले टॉप मोस्ट म्हळ्यार यज्ञ याग करता जाल्यार तूप जावका अभिषेक करता जाल्यार तूप जावका तुपाची व्हॅल्यू डिवोशनालान तूप टॉप मोस्ट ते तूप एक दिवसात वायट जावचे दुधा भितर आसले ते आमकां गोप्त आसना तशींची आमगेले देह म्हणजे एक दिवस भितर नश्वर जाता एक मोमेंटा भितर नश्वर जाता बट ह्या देहा भितरी ते परमात्मा बसले आसता नश्वर जायना ते लोक ते नश्वर जायना ते परमात्मा दिल्ले चंद्रानंद विशेष आत्मा म्हळ्यार आम्ही तसले केदना रूप गोस्वामीन श्रील प्रभुपादान दिलेले ह्या पर आम्ही श्रवण करून घेता ती अर्थ करून घेवचे प्रयत्न करून घेता ती त्या वेळाक आमकां कळटा हे खंयची डिग्री ऑफ हॅपीनेस म्हणचे आम्ही खंयची डिग्री हॅपीनेसांत आसता म्हळ्यार each characterized by a particular type of happiness sadhana bhava prema and dakela pade subhada म्हळ्यार happiness found in sadhana bhakti it is better than sense gratification or liberation sadhana bhakti म्हणजे हिंदू गुरु के happiness मेळता आमकां बट आमी आमगेले सेन्स ग्रेटिफिकेशन नाही जाल्यार आमकां मुक्ती मेळता म्हणजे ताजेकिंत बेटर मोक्ष लघुता कृत म्हळ्यार भाव भक्ती ते साधना भक्ती किंत बेटर चंद्रानंद विशेषात्मा म्हळ्यार हॅपीनेस फाउंड इन प्रेम भक्ती हे टॉप मोस्ट सुपिरियर टू आम्ही पुराजनान तसं प्रयत्न करता म्हळ्यार आमगेली भक्ती म्हणजे कृष्ण प्रेम म्हणटा प्रेम आगोस्कर देवाले विशेष करप आगोस्कर इवन दामोदर महिन्याचे त्या कार्तिक महिन्याचे अंत आम्ही आयकता ती पुनवा दिवस दामोदराक दिव दिले कृष्ण ताका रिटर्न कसं नाही दिवचे ना तो ताका दिता म्हणतात म्हळ्यार आमी त्या भावनेर केल्यार आमकां मेळना हांव पुनवा दिवस दुसरो खंयचे दिवस करून जाल्यार एटलिस्ट पुनवा दिवस असल तुप्पा दिव देवा दवरता पळय आनी म्हाका कृष्ण मेळटा पळय आमी तशी कॉन्शियस केल्यार कृष्ण मेळना आमी करता तितलेंच गेन मर्सी इज डिसेंस थंय दुखून येवका बिना आमगेले एफर्टान येना पळय भक्ती म्हणजे कितलो सुंदर आसा पळय तशी आयली त्या वेळा आमी लास्ट म्हणता येयली कशी म्हळ्यार श्री कृष्ण आकर्षणी टॉप मोस्ट म्हळ्यार शुद्ध भक्तींतून स कॅरेक्टरिस्टिकांतून आमी आयल्यात श्री कृष्ण आकर्षणी आमी कशी म्हळ्यार कृष्णाक आकर्षण जावप आमी करची भक्ती म्हणजे म्हळ्यार कृष्ण आकर्षण जावप हाका उदाहरण दिला कशी म्हळ्यार लादिनी शक्ती देवाले जाल्यार म्हळ्यार कृष्ण सेल्फ सॅटिस्फायड आत्माराम कसं जावका म्हणना आमी व्हडले पळय रांतकी केला वचन व्हरता न्हू आमगे रात कशी जाल्यार म्हळ्यार कलियुगांतून बदल सांगचे गेल्यार लो लेवल भक्ती करता आसा पुराय आमी इतलें दिवका आमकां इतलें मेळका आमगे भक्ती म्हळ्यार तितलेंच आमी देवाक सेव करता आमकां नांव की तें की इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन आमी करचें देवा कसं जावका देवाला कसं उणेस ताका सांगला हांगा आत्मा रामतो ताका पृथ्वी एक आसा बट आमगे निमित्त तो कसं एक्सपेक्ट करता म्हळ्यार शुद्ध भक्ती इतलेंच त्या भगवद्गीता 9:26 सांगता पत्रम पुष्पम फलम तोयम तुम्ही कसने ना जालेली एक पत्र तुळसी दळ मिगेल पाय म्हणा मला फलम तोयम पुष्पम बट कशी योम्या भक्त्या परयच्छति तद भक्ती उपहरतम 2 वेळा ताण सांगला भक्तीन दिया भक्तीन दिया भक्तीन दिया नाही जरा जावका म्हणना कसं जावका भक्ती ते कसं भक्ती अहैतुकी भक्ती व्यापार नाही करचे देवा हांव अशी करता म्हाका जावका ना ते भक्ती जायना आमगेली
बट भक्ती करणं शेष बद्दल त्या केलं अड्डा म्हणतो कृष्ण. कृष्ण स्वीकार करता, तुम्ही कशी केलं ते स्वीकार करता. बट तुमकां कृष्ण आकर्षण दाखवा जाल्यारी आमी त्या भावने आता आमी देवस्थानांनी वताना तिलकांनी घालून गेलो लायक वैष्णव ड्रेस सारे वचची कसं राखो म्हळ्यार आमी कोट सूट घालून कृष्ण आमकां पळयत म्हणून वताना वैष्णव अटायर वचका त्या कॉन्शियस वचका आनी आमी खंयची मूल्य आसले कृष्ण आमकां सोदून काडटा. आमी येदरां राबले मात्र कृष्ण आमकां पळयत म्हणून खंयची मूल्य राबल्या वरकेची कृष्ण सोदून काडटा नाजाल्यार शुद्ध भक्ता. सो आमी करची भक्ती कशी आसता म्हळ्यार अट्रॅक्टिव्ह टू ओनली कृष्ण. आमगे जप कशें आसता म्हळ्यार कृष्णाक आकर्षण दावता जाल्यार चुपीट म्हळ्यार मनमातू तो भाण सोळ्यार पुरा जनां बेहोश जाता ती म्हणटात. इवन कृष्णाक ताण सोडल्यार ताण्यारो सोडल्यार कृष्ण अशी दोळ सोडा पुरके तो मनमातुरकेची बेहोश जावन वता. बट तसो कृष्ण राधा राणी हांतू तागे हाता फ्लूट होके हाता दुखून तो पडता. लादिनी शक्ती म्हणटा कंप्लीट सरेंडर. गोपीसांनी कशी म्हळ्यार कंप्लीट सरेंडर. तेंच न्हय आमी आयकली पळय ते कशी कृष्णाक एक दीस माथे दुखयले त्या माथे दुखेक कोणाल चरणा धुळी दिता की माथे दुखता म्हणली पळय यो अप टू टॉप मोस्ट ब्रह्म म्हणटा आसा यो कशी आमी कृष्णाक आमगेले पायया धूळ दिवचे कड़े गोपी आयल कळत तांणी सीधा कान दिले की घेवनच तो घेताल म्हणले की तुमकां कसं ना दुसऱ्या आलोचना ना हांवें तुमगेले चरणा धुळी करून कृष्णाक माथे लायता मग तुम्ही पाताळा गेले कशी म्हळ्यार तांणी म्हणटा की आमी पाताळा गेल्यार ना आमकां फस्ट कृष्णा माथे लोक वचता. तांगेले कॉन्शियसनेस पळय आमी यो आमी पाताळा गेल्या कशी यो आमगेलें नांव वायट जालें कशी यो फाल्यां म्हाका क्रिटिसायज केल्या कशी अरे म्हागेली अशी जाल्या कशी तशी जाल्या कशी म्हण आमगेलें आलोचना ना. कितले क्रिटिसिजम येवो कितले ग्लोरिफिकेशन येवो खंयचे नमून येवो आमगेली भक्ती कंटिन्यू जाता आसता गुरु कृष्णाक संतुष्ट करता. त्या वेळा कसं जाता म्हळ्यार इम्पॉसिबल आशिल्लें पॉसिबल जाता. उदाहरण खूब ज्या कुरके दिला खूब ज्या उदाहरण खूब जे कळे मुखार सायला की म्हणते ना भाई पंच पांडवाले तांगेले उदाहरण वरके दिलेलें आसा तशींच ताजे नंतर सुदुर्लभ हांगा कुब्जाल वरके एक उदाहरण दिल्लें आसता. कुब्जाल उदाहरण कशें म्हळ्यार कुब्ज म्हळ्यार एक साधारण ती खमसाल सेवक जावन आसता. एक दिवस पेस्ट घेवन वताना पळोवचें भारी सुंदर आसता सिद्धी त्रिविक्रम म्हळ्यार ती कसं की एक तीन नमुने एक विकनेस आशिल्ले कृष्ण तिगेले गुणगान करतले ओ तूं कितलें सुंदर जावन आसा म्हूण आनी ते पेस्ट म्हाका दितले म्हण इमिडिएटली तीन काण दिले तें तुगेलें तसो सुंदर आसता आनी म्हाका कशें म्हगेलें गुणगान करतास तूं काण घे म्हूण म्हळ्यार तीन रिस्क घेतलो थंय कम साकल्या कम तिका मारून घालता तरी तिणें कृष्णाक एट्रॅक्ट जाली ती ताजे निमित्त कृष्णान तिका एकदम कसं तिगेले प्रॉब्लेम आसले तिका एकदम स्ट्रेट करून भारी सुंदर जावत तशी आनी मुखासून ताजें एक्सप्लेनेशन पुरो आसा म्हळ्यार ती कशी इवन खमसाल तसाले डिमन आले सर्वेंट जावन आसल्यावर कशी ती कृष्णाक आकर्षण जावन आनी कृष्णाक आकर्षण जाल्ले निमित्त कृष्णान कशी तिका एक एलिवेट केलें पळय ताकाची हें कशें म्हळ्यार इम्पॉसिबल टू पॉसिबल जाता म्हणून आमगे श्रील प्रभुपादान पळोवचें गेल्यार कितले फॉलन सोलाक पुरा आतां आमी वरके हांव वरके एकलो आसत प्रयत्न केला आमकां सुदारसूच ट्रान्सफॉर्म करचें घोषका सीधा जाय न्ही हांव आनी तूं आनी सीधा जाय न्ही बट श्रील प्रभुपादान मर्सी पळय हें पुरा आमी तांगेले मर्सी घेवन आमी तेंचे लेवलार आमी हें कंटिन्यू करता आमी हें हांगा राखोवचें न्ही हें प्यूर डिवोशनल सर्वीस केन्ना कंटिन्यू जाता म्हळ्यार कृष्णाक आकर्षण जाता म्हळ्यार भगवद्गीते 18 अध्यायाचे 68 श्लोकान सांगतात
यदिदं परमं गुह्यं मद्भक्त्या अभिध्यास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एवैषसि असंशयम्. म्हणजे आम्ही करचें भक्ती कशी म्हळ्यार आमगेले गुरू कृष्णाले संतुश्टी कोसता. टॉप मोस्ट सिक्रेट कसं आसत ते आमी दुसऱ्याक एक्सप्लेन करूं शकता. खंयचे कंडिशन ना अशी आमी पुरा जन एक रेस्पॉन्सिबल स्टेजांत आसा ती आमी केलो जन आणू अज्जा बाप्पा मामू पुरा एक मटेरियल पोजिशनांत आसा ती पुरा जनांक कर्तव्य कसं म्हळ्यार दुसऱ्या मार्गदर्शन करचें, दुसऱ्याक उद्धार करचे तसले सेवा आमी आमगेले गुरू कृपेन आमी कंटिन्यू करतो वचका. त्या वेळार कसं जाता प्यूर डिवोशन सर्विस इज गॅरंटीड and at the end he will come back to me म्हळ्यार तें आमी फिल अप करचें न्ही म्हाका गोलोकाक वचका म्हाका थंय वचका म्हाका योध्य वचका. कृष्ण व्हरता आमकां खंय व्हरता तो व्हरता. सो तशी ह्या प्यूर डिवोशन सर्विस आमकां कशी साधना भक्ती देखून भावा भक्ती आणि प्रेम भक्ती पासून ज्ञान मेळ्ळें आसत. ताजे प्रकार तें ज्ञान घेवन आणि मुखार वता वता तुमकां अनलिमिटेड म्हळ्यार हें नेक्टर म्हळ्यार एक एक्सपेक्ट करूं जायना तें कितलें लिमिटेशन आसा म्हणचें. आमकां लिमिटेशन आसता म्हळ्यार आमी पुरा कंडिशन जावन आसात. आतां आमी 40 मिनिट की कसं आयकलें की आमकां 4 वाक्यांत वरनात ಸ್ವಲ್ಪ त्या शाळेत पळयल्यार पुरा विसरतात. म्हाका तशें जाता. तितले कंडिशनांत आसात आमी लेक घाला. ताजे घोस्कर आमी श्रवण करता आसता तें कसं जाता म्हळ्यार आमकां आमगेले प्रयत्न गुरू कृष्णा संतुश्टी घोस्कर आमी करताच मुखार वचून गेले वय जाल्यार इम्पॉसिबल टू पॉसिबल जाता. म्हणजे हें सब कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूर डिवोशन सर्विस हांगा हांव लागतलें. ओम तत्सत. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु. नेक्टर ऑफ डिवोशन की जय. षड गोस्वामी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताय गौ सुंदर वंदे. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. भारी लायकून तुम्ही आजचे कंटिन्यू फोन घेऊन केले. कशी तुम्ही सांगितलंस की 40 मिनिट्स कंप्लीट करचे साध्य ना, बट स्टील त्या 40 मिनिट्स तुम्ही पुरा नेक्टर कांड घेऊन सांगितलं असा. अँड इट वॉज रिअली फ्रुटफुल सेशन. तुम्ही विंगड सेजांक आम्ही अजूनपर्यंत साधना भक्तींतू लेवलार असा प्रेम भक्ती पावचे खंयची जन्मा पावता म्हणून कोत्ता. बट यू हॅव एटलीस्ट थिओरिटिकली एक्सप्लेन की भाई साधन भक्तीचे भाव भक्ती कशी पावचे त्यानंतर प्रेमा भक्ती स्टेज म्हळ्यार कशी उरचे शकता म्हणून अनुभव एक ग्लिम्स म्हणता पळय ते तुम्ही आमकां दिवयशिल्ले. आणि सांगेल की ह्या 6 कॅरेक्टरिस्टिक्स तू साधन भक्तीन पहिले 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्ही खंयचे सांगितले क्लेशाग्नी आणि शुभदा ते लास्ट फ्रायडे तुम्ही कव्हर केलेले. मोक्षा लघुताकृता आणि सुदुर्लभ हे तुम्ही सांगेल की भाव भक्तींत आसा म्हणून. आणि प्रेम भक्तींतू साधारानंद विशेष आत्मा आणि श्रीकृष्ण आकर्षणी. आमगे अल्टिमेट गोल श्रीकृष्ण आकर्षणी असवे, पण थंय पावपासून कितले स्टेप्स आसाची हे शुद्ध भक्तींतू येता म्हणून तुम्ही सांगून दिलेलं आसा. अनेक उदाहरणांना आणि भगवद्गीता रेफरन्स घेऊन सांगितलं आसा. ऑब्वियसली एक म्हाका सांगच्या गेल्यार अनेक सेशन जावचे जाता आणि देयर इज नो मच टाइम ऑफकोर्स. भगवद्गीता भारी लायक एक्सप्लेनेशन कोण सांगितले तुम्ही ते क्वीनल एक्झाम्पल घेऊन बी सांगितले की क्वीन म्हळ्यार भक्ती देवी बाकी सगळी कशी फॉलो करतात ते बी तुम्ही सांगितले. आणि भगवद्गीता एक रेफरन्स सांगितले की एक मनुष्य ताण कसले वेद वाचेल ना जाल्यार अडना, खंयचे तप असं ज्ञान केलं ना जाल्यार पण शुद्ध भक्तीन जर आशिल्लें असल्यार ऑटोमॅटिकली बाकी सगळं फॉलो जाता म्हणटा पळय ते तुम्ही सांगून घेऊन आयिल्ले आशिल्ले. त्यानंतर डिफिकल्ट टू अचीव सुदुर्लभान तुम्ही सांगले की हे दामोदर लीला एक्सप्लेन कोण तुम्ही सांगितले की लेक्चर पाव की देवा बांचे जायना जो आमगे प्रयास आम्ही करू का मात्र देवाल तेन पासून कृपा मेळना तितले पासून आम्ही कितले प्रयास केले असफल जाता. पण ताजे अर्थ अशें न्ही की आम्ही प्रयास करचे सोडका म्हणून. प्रयास आमगेले रितीन करचे उरता आणि मर्सी खंयचे असते डिसेंड जाता उरता म्हणून.
आणि मर्सी म्हळ्यार ऑफकोर्स गुरु खंयची आज्ञा आमी फॉलो करताची तेची मर्सी कन्सिडर करताची गुरु कृपा मेळची बी ती मर्सींतू येता तशीच फिफ्थ आणि सिक्स्थ म्हळ्यार हे प्रेम स्टेज सद्रानंद विशेषात्मा आणि श्रीकृष्ण आकर्षणी तुम्ही ते आता दुधाचे एक्झाम्पल घेऊन चंद्रकोन सांगितले एक दिवसान वायट जावची दूध कशे केन्ना वायट जायना कशी ही प्रोड्यूस करचे शकता ताचे कंपॅरिझन घेऊन सांगितलं आशिल्लें आसा सो इट वॉज रियली कसं म्हणटा सांग what should I say no words to explain very nice session so कोणाक आयज सेशना निमित्तान प्रश्न आशिल्लो असले विचारता His Grace Ramana Hari Prabhu Asati, His Grace Ramana Hari Prabhu Asati, senior वरिष्ठ भक्त कोणाची कसाने पुढे तुम्ही रत्नभूषण प्रभू असती तुम्ही पुरा जणांना कसाने प्लीज ऍड करच्यात खरी गाईड करच्यात खरी दय दोन उत्तर सांगेत कोणाक कसले प्रश्न स्वे जो कमेंट्स सांगचे स्वे सगळे लोक सायलेंट प्रेम भावान पाविल आसा उत्तम नरसिंह प्रभू एटलीस्ट इमॅजिन करता आसाची पण कोणा कसले उलयना अशी आसा की वी आर अवर सेल्फ मॉनिटरिंग की आमी खंय आसाची म्हणून वी आर स्टील निओफाइट्स बट स्टील एटलीस्ट इमॅजिनिंग म्हणून आसा सो आयज सेशन कोणाक प्रश्न ना जाल्यार आसल्यार मुखार सरूया हांवें मुरलीधर शरण प्रभु कोणाक प्रश्न आशिल्ले असल्यार सेशन मुखार सुचवे यस माताजी पूरा जण स्टंट जेवण आसाची फ्रीज जाल्याची एकदम स्टॅच्यू ते चेडवाल गेम उठपळे स्टॅच्यू म्हणता पळय तशी जावन आसाची कोण एक अक्षर उलयना अशी आसाची that means they have lot many questions and they cannot come out with their questions अशी स्टेजार आसाची मुंजल्ले आसा आणि काय नाही सो आज थोडशे अनाउन्समेंट सांगची पूर्व शट गोस्वामी अष्टकम मंदाकिनी माताजी भक्ती मंदाकिनी माताजी पहिले सांगता त्यानंतर हांव अनाउन्समेंट सांगता भक्ती मंदाकिनी माताजी तुम्ही आसा न्हय ओके मंदाकिनी माताजी आणि कोणा नाही मी गेले मावेले पूतू गणेश शणै आणि मुगेले वनी जाता मंदाकिनी शणै तांणी आसा आज दोग जण तांगेलो आशीर्वाद के मेळ्ळो भारी संतोष ही आमगेल गोटे ड्रामा तू कृष्ण जाल्लेले आसा डॉक्टर मंदाकिनी माताजी नेवे तुम्ही कृष्ण जाल्ले नेवे माताजी यस पुरा तुम्ही आशीर्वाद माताजी हरे कृष्णा कसने चूक जाले रे माफ करा श्री श्रीनिवास आचार्य विरचित षट्कोस्वामी अष्टक सांगू ट्राय करता कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो आरावहांतारको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सधर्म संस्थापको लोकानाहितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरांग गुणानवर्णन विधो श्रद्धा समृद्ध्यानितो पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुधृता गोविन्द गानामृते आनन्द
बुद्धिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेश करुणया कौपिन्नकण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताभिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूजत् कोकिलहंससारसगणा हीर्णिमयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ यौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कालावसानीकृतो निद्राहारविहारकादिविजितो चात्यन्तदीनौ च यौ राधा कृष्णगुणस्मतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्नाद्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भवाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हे राधे विजक्ते विकीचललिते हे नन्दसूनो पुताः श्रीगोवर्धनकल्पपादपतले कालिन्दिवने कुताः घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे हेदेर्महाविह्वलो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति श्री श्रीनिवासाचार्य विरचितं षड्गोस्वाम्यष्टकं सम्पूर्णम् श्री श्रीनिवासाचार्य की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल श्री श्री सद्गोस्वामी अष्टकम की जय हरे कृष्णा हरे प्रणाम कृष्णा सर्वांका
हरे कृष्ण. भारी लायक कोण म्हणले गणेश मामा आणि मंदाकिनी माताजी. आणि तुमका परत याद दिवायला हांव एक पॉइंट विसरिले. उत्तम नरसिंह प्रभून म्हणिल्ले 99% आमगे भक्ती आसा ते चॅन्टिंगांत आसा म्हणून. आणि हे भजने थ्रू तुम्ही रिफाईंड करिल्ले. आणि ऑफकोर्स आमगे भक्ती कितली इम्प्रूव, आमगे चॅन्टिंग कितली इफेक्टिव्ह आसा तितली आमगे भक्ती वाडटा म्हणून तुम्ही सांगिल्लें आसा. आणि आमकां प्रभुपदान आमकां सांगिल्लें आसा वी आर रूपानुगास म्हळ्यार रूप गोस्वामी फॉलोवर्स म्हणून. आमकां इस्कॉन खाली नाव दिल्लें आसल्यार बी वी एक्चुअली रूपानुगास म्हणून. सो आमी हे कशी हे गोस्वामी लोकल फुटप्रिंट्साचेर चल्ल्यार आमगेले भक्तींत आमी मुखार सुया म्हणून तुमकां हे षटकोस्वामी अष्टकमांतून याद दिवयशिल्ले. सो नेक्स्ट विका खातीर थोडेशे अनाउन्समेंट्स आसाची. ऑफकोर्स हे विकाचे नेक्स्ट वीक न्ही, हे विका स्टार्ट मात जाल्लो आसा. आतां चॅप्टर 2 आमगेले हे वेनसडेच्यान स्टार्ट जातले. मथुरा माताजी आणि देवकी माताजी तांणी सांगचे आसाची चॅप्टर 2 आणि तांगे कंटिन्युएशन सिरीज हे स्टार्ट जाल्लो आसा. ऑफकोर्स हे 3 दिवस विकान 3 दिवस उरतले, मंडे वेनसडे फ्रायडे. त्यात मागीर हे सॅटर्डे चैतन्य चरितामृतावरी स्पेशल क्लास दवरिल्लो आसा. ते इंग्लिशान उरतले टॉपिक. आणि हिज ग्रेस प्रेम गौरांग प्रभुजी म्हणून आसा, तांणी ब्रह्मचारी आसाची, तांणी दिवची आसाची. सॅटर्डे कोणान मिस करचे ना. ऑब्वियसली हे सिरीज मिस करचे ना. आणि सॅटर्डे वीकेंड म्हणून लायटली घेवचे ना. अटेंड करता सगळ्यांना. आणि ऑफकोर्स नेक्स्ट एकादशी बुकिंग आमगेल भागवत पुराण प्रभुजी एकादशी कितलं वग्यत म्हणून कळना जालें आमकां. आता नेक्स्ट एकादशी बुकिंग एक जेवचे नेक्स्ट स्टार्ट जाल्ले आसात. सगळो लोकांनी ताजेच पार्टिसिपेट करता. आणि तुमगेलें नाव तुम्ही दिवेत. माया माताजी का विद्या माताजी जावं भारती माताजी का बुकिंग तुम्ही स्टार्ट जाल्ली आसा. तशीच कोण डेली चॅन्टिंग आणि रिपोर्टिंग करचे आसाची तांकां आय थिंक मोर देन 100 आमगे जीएसपी भक्त लोक हे चॅन्टिंग आणि डेली रिपोर्टिंग करता आसाची. सो तुमकां बी कोणाक इंटरेस्टेड आशिल्लो जाल्यार तुम्ही ग्रुपान तू मेसेज घालून पळोव येता. सो आयज सेशन आमी हांगा एंड करचे पयले मुरलीधर चरण प्रभू आनी खंयचे अनाउन्समेंट आसा की नरसिंह आरती म्हणचे ना? ना माताजी पुरे अनाउन्समेंट जाल्लो आसा. हरे कृष्ण. थँक यू. नरसिंह आरती कोण really great Ganesh Prabhuji and Mandakini Shanai Mataji. म्हळ्यार अशी की कशी ट्रेन दोन हळीत वता आसना खर म्हणे दोगड आनी खर बॅलन्स करून वता आशिल्लें. आनी रियली तांणी सांगिल्ले श्लोक आसा पळय हांव व्हेरी क्लोज जावन ऑब्जर्व करता आशिल्लो. खंय वत दिवका, खंय वयर व्हरका, खंय तो घडका. म्हळ्यार रियली डिवोशन इज देयर. व्हेरी गुड. भारी खुशी जाल्या पळोवन. हरे कृष्ण. तुमचे नाव मार्गदर्शन आमकां प्रभुजी. तुम्ही निमित्त आम्ही जॉईन झाले. भारी रागार मिळेल त्यांनी एकदम. ओके पिछला नरसिंह आरती चालू करता. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शीलताङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदें शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नकाम् अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृंगा केशवधृता हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय महाराज की जय जय गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 बोल। His Grace उत्तम नरसिंह प्रभु जी की जय His Holiness जय पताका स्वामी महाराज की प्रभुपाद की वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय।